3B. 3B. आता तकली बी थंड दवरून आन्सर करा, चड हें करना तुका आबू. Speaker sir, answer as per computer uploaded. स्पीकर सर, बाब रोहन खंवट्यान ओपोजिशन लिडराक सांगलें की काँग्रेसीचे टायमा वयल्यो बी खबऱ्यो. आतां हांव ताका एक याद करून दिवंक सोदतां की हांव आनी तो बरोबर कलीग आसले. आनीक स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार मुखेलमंत्री आशिल्लो आनी 14 ऑगस्ट 2014 बाब दिलीप परुलेकर जेन्ना टुरिजम मिनिस्टर आसलो, आमी व्हडलो बोवाळ केलो. आमचो चीफ मिनिस्टर तेन्ना चेअरमॅन GSIDC आसलो. आमी व्हडलो बोवाळ केलो आनी मिलिंद नायक पळय वयर बसलो आनी लास्ट ताणें कितें सांगलें की हावस कमिटी दिता म्हणून. आनी पर्रीकारान एश्युरन्स कितें दिलें की हे जे रोड शोज जाता म्हणल्यार टुरिजम प्रमोशन इव्हेंट्स, ताजेर हो म्हजो प्रश्न आहा. हे जे रोड शोज आहा तातूंत आपूण प्री ऑडिट करतलो म्हणून. प्री ऑडिट आनी ताजें हें एक्झॅक्ट उतर आहा, हांवें काडलां, अकावंटेबिलिटी पॅरामिटर्स टू बी फ्रेम्ड म्हणून. स्पीकर सर, हाजे वयल्यान हांव सुरवात करतां ताका एक मातसो बॅकग्रावंड दिवपाक, कित्याक तोय म्हजे बरोबर बोवाळ मारपाक आड्ड्यो मारपाक आशिल्लो. पर्रीकार आड्ड्यो मारता म्हणटालो उतर. आतां स्पीकर सर, आमी आतां 5 वर्सांचो डेटा मागला, इंटरनॅशनल रोड शोज आनी नॅशनल रोड शोज. ताणें दिला 4 वर्सांची. पण हांव तुवें 4 वर्सांचे कित्याक दिला म्हणून हांव तुका झगडना, सुशेगाद. बरें, 4 वर्सांचेर उलोवया. आतां स्पीकर सर, हे 4 वर्सांचे डेटा जो ताणें दिला तातूंत म्हाका शॉक लागता. म्हाका शॉक जालो. तुमी शॉक प्रूफ जाले आसतले त्या सायडीन वचून. पयलीं तो वॉशिंग मशिनाचेर उलयतालो, तो वॉशिंग मशिनान 2 त्या सायडीन गेलो आनी ताका आतां शॉक लागना आसतलें. स्पीकर सर, ताणें टोटल पयशे म्हणल्यार 63 crores आनी इंडियेनूच गोंय प्रमोट करपाक ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores म्हणलें ताणें. म्हणल्यार कितें, दिल्ली गेलो गोंयान लोक येवं म्हणून सांगपाक. आनी ताणें कितलें म्हणलें ताजेर, ऑलमोस्ट 30 कोटी म्हणल्यार 29.84 crores. इंटरनॅशनल ताणें म्हणलें 34 कोटी. स्पीकर सर, तो 4 वर्सांनी स्पेनाक 4दां गेलो आनी ह्या वर्सा आनी एकदां वचपाचो हा बार्सेलोना. म्हजो भाचो स्पीकर सर एक हें कितें तो इन्फ्लुएन्सर, आनी तो बार्सेलोनाक गेल्लो आनी तो म्हणटा बरीं बारां, बरीं रेस्टॉरंटां खूब आहा म्हणून. रोहन बी घालूंक सोदता जाल्यार नकळो हांव. कित्याक जाण न्हू, हांवें रिटर्न विचारलां स्पेनाच्यान कितले लोक गोंया आयले काय म्हणून. तें नांवूच ना तातूंत. सो आय एम प्रिज्युमींग इट टू बी 0. आतां जर कोण आयला तुजो फ्रेंड बीन जाल्यार बरें आहा, पूण तूं इतलो बार्सेलोनान वता ते थंय इन्वेस्टमेंट करूं नाका, हांगाच कर. हो आहा पळय बसून तुका बरो जागो बी दितलो टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर. सो स्पीकर सर, म्हजो स्पेसिफीक प्रश्न आहा टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ टुरिजम, सॉरी टू द मिनिस्टर फॉर टुरिजम. कितले हे ट्युरिस्ट तुजे स्पेनाच्यान आयले आनी जे जाग्यान तूं वता आनी ज्या जाग्यान तूं पयशे मोडटा, हे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट म्हणटा कितें कन्सेप्ट तुजे तकलेन आसा काय ते उगीच सरकाराचे पयशे अशेच मोडप? हाचो प्रश्न. व्हडलें भाशण नाका. Speaker sir, आज आषाढी एकादशी, ज्ञानदेव तुकाराम, सगळे ज्ञानदेवाक खबर आसता अशें ताकाय सगळेच खबर आसता. सो आज स्पीकर सर ताणें जो प्रश्न काडला, आय एग्री विथ हिम एट अ पॉयंट की जेन्ना इट वॉज नॉट करेक्ट, आय हॅव स्टूड विथ हिम एंड ऑल्सो टेकन अप दीस टॉपीक. आनी जेन्ना ती तुटी जेन्ना मनशाक खबर आसता, करेक्शनूय कशें करप तेंय खबर आसता. इन अ पर्टिक्युलर इयर स्पीकर सर 2014च्यान दुर्दैवान 2020-21 आमकां कोवीड आयलें. कोविडाच्या मागीर आमी सदांच हांगा समुद्र, गोवा, पार्टी लायफ, बिचीस हेंच उलोवप आशिल्लें. आमी 22 परसेप्शन चेंज करपाक घेतले गोवा बियॉन्ड बिचीस. One is the numbers which we needed to ensure that they come internationally and domestically. At the same time, Speaker sir, we needed to see that quality of people also come in. आता तो खंयच्या स्पेनान हांव लास्ट 4 वर्सां गेलो तो म्हाका खबर ना. म्हज्या पासपोर्टार काय स्टॅम्प ना, हांव काय वचूना. ताणें म्हणलें गोवान गेल्लो म्हणून सांगता तुका. स्पीकर सर, तुम्ही टुरिजम थंड घे, हांव रिप्लाय दिता मरे. मिनिस्टर फॉर टुरिजम तुम्ही म्हणा बाबा, तुवें म्हणलें सांगता. ते उगीच गुणाव नाका. आमी गोवा पयले ना हांगा. स्पीकर सर, अलाव मी टू टॉक. ताका हांवें डिस्टर्ब करूं ना. हांव म्हाका उलोवंक दी. ताणें आपलें मांडलें न्ही, हांव ताका उत्तर दिता. ह्या 2021-22च्यान स्पीकर सर हो सरकार येतकर वेन वी डिसायडेड टू चेंज द परसेप्शन, गोवा टुरिजम बोर्ड जातूंतल्यान मुख्यमंत्री इज द chairman of the board, we are the co-chairmans, and you have industry आणि government in equal proportion. तातून empowered committees असतात, त्यांना ह्यो डिस्कशन जाता
की ट्रेडाक B2B खंयचे बरे, इमर्जींग मार्केट्स खंयच्यो, नवे मार्केट्स खंयचे टॅप करपाक जाय. कित्याक कोविडा वेळार आमी एक शिकले, UKचे बायलॅटरल टायज आणि रशियाचो वॉर इम्पॅक्टेड इंटरनॅशनल टुरिझम टू अ लार्ज एक्सटेंट. इस्रायल आमी हाडपाक गेले, इस्रायलाच्या वॉरान थंय आमकां प्रॉब्लेम जालो. सो वी नीड टू एन्श्युअर इमर्जींग मार्केट्स खंयचे, त्या इमर्जींग मार्केट्साक टॅप करपाक ते साऊथ ईस्ट एशिया आसूं, साऊथ एशिया आसूं, US आसूं, UAE मार्केट आसूं, जर्मनी आसूं, सगळ्यो ज्यो मार्केट्स आसात त्यो टॅप करपाचो निर्णय थंय जाता. WTM लंडन, ITB बर्लिन, IITF हे सगळ्यो ज्यो मॉस्को जावं ज्यो आमकां रिलेवंट आसता थंय आमी पार्टिसिपेट जाता. आतां जेन्ना थंय पार्टिसिपेट जाता स्पिकर सर, तेन्ना इट इज नॉट की थंय गेले आनी रशियेक हाडले, थंय गेले आनी स्पेनिश हाडले. वी आर प्रेझेंटींग आवर सेल्स टू द वर्ल्ड टू बी वेअर दिस टायप ऑफ इमर्जींग मार्केट्स ऑल्सो कम. I would invite आमचो बाब विजय सरदेसाई for the next event. Let me complete, speaker sir. Speaker sir, म्हाका let me complete. अच्छा राव, तुवें विचारला तोच प्रश्नाचें उत्तर. इमर्जींग मार्केट जेन्ना इमर्जींग मार्केट पॉइंटेड. स्पीकर सर, तांकां आन्सर दिवपाक स्पीकर सर, एक प्रायम मिनिस्टराचो नारो. सोंपता म्हणून रावला तो. स्पीकर सर, एक प्रायम मिनिस्टराचो नारो चलो इंडिया म्हणून, आणि दुसरो नारो फॉर इंटरनॅशनल टुरिस्ट, आणि दुसरो देखो अपना देश. इंडिया भितर इतले इनक्रेडिबल आमी एकामेकाक पळोवंक जाय म्हणून. जे फक्त पयलो गोंयचो स्टॉल आसतालो, आज इंटरनॅशनली स्पीकर सर लदाख, UP, कर्नाटका, MP अशे वेरियस स्टेट्स हॅव बीन पार्टिसिपेटिंग इन दोज इंटरनॅशनल मार्ट्स वेर वी आर. गोवा डजंट पार्टिसिपेट अलोन आनी गेलो. अँड वी हॅव सिरियस मिटिंग्स which are with the particular trade. B2B जाता, G2B जाता. कनेक्टिविटी खातीर, इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आणि न्यू टुरिझम सर्विसा खातीर मिटिंगा जाता. आणि हे सगळे रिपोर्ट स्पीकर सर अगेन आर प्लेस्ड फॉर द एम्पावर्ड कमिटी. डिस्कशन्स आर हेल्ड अँड देन वी डिसायड द नेक्स्ट कोर्स. हांव मानता ताजें. आयच्या वर्साक स्पेनाचे गेले, स्पेन कितले आयले, आमच्या कडेन ताजो नंबर नासता स्पीकर सर, कित्याक इमिग्रेशन डजंट शेअर डेटा विथ अस. वी गेट द ऑल इंडिया स्टॅटिस्टिक्स. म्हणजे ह्या वर्सा समज कोविडाच्या वेळार 33,000च जाल्ले जाल्यार ह्या 3 वर्सांनी आमी 4.5 लाख इंटरनॅशनल टुरिस्टाच्या हाजेर नंबराचेर पावले. 4,52,000 एज ऑन डेट फॉर दीस पर्टिक्युलर इयर. दीस आय कॅन टेल यू. If you want the count, we are also trying to get from next. Once we get I am asking you the next question. Speaker sir, स्पेनाच्यान कितले आयले ते ताणें फिगर म्हाका दिवंक ना. ताज्यान तो जायना कित्याक इमिग्रेशन डज नॉट शेअर डिटेल्स विथ हिम. डबल इंजीन सरकार. बरें हा. स्पीकर सर, त्या टायमार जेन्ना हे रोड शो जाताले, बाब निलेश काब्राल GTDCचो चेअरमॅन आसलो, आनी तेन्ना आमी म्हणटाले की विन्सेंट ग्राफीक म्हणटा तो सरकारी जावंय म्हणून. आज जर हें तुजें सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की विन्सेंट ग्राफिक्स म्हणटा तो खंयच ना. आतां शॉन इव्हेंट्स म्हणटा तो सरकारी जावंय जाल्लो आहा. स्पीकर सर, आनी तो मुख्यमंत्री बावडो लोन घेत आहा. काल सांगता आपूण लोन घेवचो पडटा, आपल्याक इतले मेरेन घेवं येता, आनी हो रोड शो आनी फेस्तां करून ते पयशे काबार करीत आहा. कशें तें सांगता स्पीकर सर. नॅशनल गेम्स जाल्यो गोंयांत. नॅशनल गेम्स म्हणटा खंयच्या डिपार्टमेंटाच्यो? स्पोर्ट्साच्यो. नॅशनल गेम्स एडवर्टायज करप आनी प्रमोट करप कोणाचें काम? फायनान्स डिपार्टमेंट मुख्यमंत्र्याचें म्हणटा की तें काम इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचें म्हणून. पूण ना, इन्फॉर्मेशनान कितले पयशे म्हणले? कमी म्हणले. टुरिजमान ताजे परस चड म्हणले. स्पीकर सर, म्हाका अशें कळटा की इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटान 3.67 crores म्हणले आनी टुरिजमान 4 कोटी म्हणले नॅशनल गेम्स प्रमोट करपाक. कश्यो नॅशनल गेम्साक टुरिस्ट आयले? देखो अपना देश. खंयचो देश? खंयच्यो गेम्स? स्पीकर सर, म्हाका दिसता हें जॉयंट वेंचर शहाजानाचें, हाजें आनी मुख्यमंत्र्याचें बी. कित्याक मुख्यमंत्र्यान तें ओवररूल केला लास्टाक. ताजे फायनान्स डिपार्टमेंटाची नोट आहा म्हजे कडेन, जंय सांगता की हें काम टुरिजमाचें न्हीच म्हणून, हें इन्फॉर्मेशनान काम सुरवात केलें म्हणून, आनी हो ताजेर लास्टाक ओवररूल करता. हेच शॉन इव्हेंट्साक सगळे हें कितें तें पोस्ट डेटेड परमिशन मेळटा. स्पीकर सर, म्हजो एक मिनिट म्हजो क्लियर क्वेश्चन आहा की हे जे तूं पयशे मोडटा, जे तूं खंयच्या खंय पयशे मोडूंक लागता अशें दिसता. नॅशनल गेम्स हांवें एकूच तुका दिलां, तुजे आनी खूब आहा पूण तो टायम ना, तुका नेक्स्ट हाजेर काडटा. एकूच म्हजो प्रश्न आहा की हो प्री ऑडिट म्हणून आमी पर्रीकार तुजो सारको आसा, बाई करतालो तूं, तो पर्रीकाराक खंय आसा तुज्या स्वप्नान येवन तूं प्री ऑडिट करतलो? तूं हे कितें अकावंटेबिलिटी पॅरामिटर्स म्हणटा तें कितें आमकां एक उतर दिवंक शकता? तितलेंच सांग म्हाका. स्पीकर सर,
विजयाचो प्रश्न कितें तो मातसो आमकां पयलीं सांग तूं कितें आन्सर जाय तो पर्रीकाराची याद आहा तुका याद आहा पर्रीकाराची पर्रीकार कितें उलयतालो तो तुका हांवें एक्झॅक्ट उतरांनी सांगलें तो सांगतालो तें तूं करपाक तयार आहा काय म्हणटा हांव सादी कोंकणी सर आनी आनी every इजी कोंकणी event- स्पिकर सर हाजे परत सादी कोंकणी आनी आसा जालें आं ज्ञानदेव तुकाराम स्पीकर सर आज आमकां जो प्रपोजल ताणें स्पेशली काडला टुरिजम हॅज टू प्रमोट इन एवरी सेन्स बाबा, yes or no? स्पीकर सर मातसो रावा येस ऑर नो स्पीकर सर आमी जेन्ना स्पोर्ट्स टुरिजम स्पिकर प्रमोट सर करता उत्तर जर इनकम्प्लीट उरलें हाफ एन आवर डिस्कशन जाय स्पीकर सर लेट हाफ एन आवर डिस्कशन जाय हाजेर काय कर हाफ एन आवर डिमांड Incomplete घे मला उरलें परत उत्तर दिता तूं डिमांडा परत काड हांव परत तुका उत्तर दिता पूण स्पीकर सर आमी आज टुरिजम करता आसतना स्पोर्ट्स टुरिजमान आमी फुडें सरिल्ले आसा बाकीचे आमी वी हॅव बीन ट्रायंग टू एन्श्युअर दॅट वी आर एबल टू इन्क्रीज अवर स्केप एज फार एज टुरिजम इज कन्सर्न आनी जेन्ना समज फाल्यां आमकां संदी मेळटा की नॅशनल गेम्स आसा इतले आमी मोडून आमी नवे नॅशनल गेम्स गोवा इट्स अ मुमेंट ऑफ प्रायड फॉर अस एज गोवा इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन्श्युअर की त्या टायमार टुरिस्ट फ्लो मॅक्झिमम येवचो हें आमचें कर्तव्य आसता आयले? सो ताज्या खातीर स्पीकर सर whatever we are doing is placed in the empowered committee as far as report is concerned. Taka समज रिपोर्टाची कॉपी जाय we will place the report copy to him also. स्पीकर सर नेक्स्ट एक दिल्ली इव्हेंट करता तो BLTM म्हणून दिल्लीच्यान गोंया येवपाक 1,40,00,000 रुपया 41 लाख रुपया मोडटा तो GITM म्हणून करता थंय 5,50,00,000 मोडटा आमी तेन्ना दिलीप पर्वलेकाराच्या नांवान बोवाळ जेन्ना मारिल्ली तेन्ना तो म्हणटालो 30 लाख रुपया स्पीकर सर एक मिनिट सो ताणें कितें म्हणलें म्हाका डॉमेस्टीक टुरिस्ट देखो अपना देश प्रायम मिनिस्टर मोदीन विजन दिला म्हणून देखो अपना देश म्हणून 71 लॅक्स येताले 2019 आतां हे सगळे इतले पयशे कड्डून आतां कितले येता 81 लॅक्स 10 लाख लोक आयले विश्वजीत म्हणटा ते जमिनी घेवंक आयल्या म्हणून आनी कोण काजिनो म्हणटा काजिनो खातीर आयल्या म्हणून मोवीन म्हणटा इंडस्ट्री घालपाक आयल्या म्हणून मुख्यमंत्री म्हणटा फिल्म पळोवपाक आयल्या म्हणून स्पीकर सर एक कितें हो उलयता सर. पयशे कड्डिता काबार सर. हांव ते मागता की तो पर्रीकारान सांगिल्लें ते ताका मातशी याद आहा काय म्हणून अकाउंटेबिलिटी Because sir, हो 16B न्हय दिस इज नॉट 16B स्पीकर हो सर 16B न्हय Speaker हांव sir. हो स्पीकर सर टुरिजम स्पीकर सर इकॉनॉमी 60% घेता हो Speaker sir. 60% 60% रिटर्न घेवचे पडटा Speaker sir. हाजो डायरेक्टर 5% घेता सरदेसाई. कितले आहा ते सगळे लिस्ट दित तुका हांव. बसून घेयात. आनी ताजो ताका answer- शॉन इव्हेंट्स म्हणून answer आहा करपाचें ताजे न्ही. एन्युअल टर्नओव्हर 60 कोटी रुपया जाला कोणाचो sir. 60 कोटी हांगा आहा विश्वजीत सांग तुजो आहा 60 sir. कोटी कोणाचो 60 कोटी आहा कोणाक उलयता हो सर, विजय 16B? सरदेसाई, बसून घ्या, answer हांगा करपाचें. स्पीकर सर sir. स्पीकर सर बसून घ्या. discussion दो. एम्पॅनल सीएम एकूच मिनिट लेट मी क्लियर टॉक बेटर सर पैशाची लूट ही विजय सरदेसाई, बसून घ्या. 60% 60% पावलो Because, sir, 60% प्रश्नकाल हांगा सोंपता. एम्पॅनल एजन्सी जितले प्रश्नकाल- आसात प्रश्नकाल हांगा सोंपता. फ्री टू कम पावना तो? बाबा, मोवीन कन्सर्न श्री कित्याक युरिया ना लिमांव. ते त्या मनशाक वचून म्हाका विचारनाका युरिया लिमांव 16 बी काडनाका 60% पावलो विन्सन कित्याक याची तुका जावं जातलोच विन्सन तुका कित्याक तो मागीर सगळ्या- सांगता. सर 60 कोटी जाले 60 कोटी शॉन इव्हेंट्स युरिया म्हणटा टर्नओव्हर लिमांव ऑपोजिशन लिडर सर यस तुम्ही पळयतात GNH